रवी नायकान ते हालींच म्हटले पळय उदक दिवया ऑयल घेवया, उदक दिवया ऑयल घेवया, एक्सचेंज करुया सगळे. पण अशें ताणी म्हटलें म्हणटकीर लोक हांसपाक लागले, फकाणां मारपाक लागले. पण कित्याक तो कितें म्हणटा म्हणजे तो मुरलेलो राजकारणी, इतलीं वर्सां काडल्या हेणें, कळ्ळें. हरशीं तो एक पेलो उदक कोणाक दिवना पण हांगा म्हणटा उदक दिवया ऑयल घेवया म्हणजे कितें तरी त्या फाटल्यान मरे एक स्टडी आहा तेजी, ताणी भरपूर अशें अभ्यास केला त्या फाटल्यान. आणि पण एक तो ते ज्या प्रमाणे तो म्हणटा पळय ते आराबांक ऑयल उदक दिवया, ते आराबांक ऑयल दिवया, ज्या प्रमाणे ते आराबांक म्हणटा पळय दॅट लुक्स लिटल बीट वियर्ड. आराबांक आराबांक म्हणजे अशें आराबांक म्हटल्यार आमकां सो रवीची फकाणां करपाच्या परस कितें म्हणटा तेजेर विचार करपाक जाय की तो उदक दिवया ऑयल घेवया. जस्ट इमॅजिन. आणि रवी नायक हो एक मुरलेलो राजकारणी हें म्हाका केन्ना कळ्ळें, हालींच एका सभेक आमी बरोबर आसले, तो भाशण दितालो आनी हांव बसलेलो. आनी तुमकां सांगता अशें म्हणटात पळय काही लोकांचे खंय दोळे फाटल्यान आसतात, म्हणजे तांकां फाटल्यान कितें कितें चल्लां तें कळटा दिसता, तशें रवी नायकाचे कान सगळ्या कडेन आसता. जस्ट इमॅजिन. आमची कॉलेजीची हायर सेकंडरीची भुरगीं हांगसर अरे दात पडला आनी सारको कितें कॉमेडीत दिसता रे विचित्र. ना सांग रे तूं सांग रे. आसा आसा देवारा रवी भाशण करता देवार तरी सांग तूं. हांवें सोशल सर्वीस घेतलेले स्कुलान आसतना. आतां कितें आतां तुका एक तर RSS ना जाल्यार NSS. अरे रवी कामी हांगा कितें उलयता पळय फोनार तें आयकोंक येता मरे. भाशण दिता तो पण ताजें एक कान हांगा. जवळ जवळ म्हाका 110 चे 80 हेक्टर डेव्हलप केलो. हांव पास आउट 94. बर्थ इयर म्हाजी बर्थ इयर 1980. हे रवीचे कान पालीचे कान काय कितें रे. अगो तो हांगा 80 करता मरे थंय भाशण दितना. आनी कान हांगा. हाऊ डज ही नो वॉट वी आर स्पीकिंग ऑन फोन. डॅम मॅन डॅम. ओ गॉड रवी हांगा डॅम डॅम करता मरे. आनी हांव डॅम म्हणटा तें फॉरेनर म्हणटा पळय डॅम इट ते डॅम. रवी डॅम डॅम म्हणटा पळय ते बंदारो रे बंदारो. बंदारो बंदारो. शेतीक वापरपाकूच जाय रे बंदाराचें उदक. पण बंदाराचें उदक आमच्या सारक्या दात पडलेल्या आनी केंस पिकलेल्या तरणाट्यांकूय न्हावपाक मेळपाक जाय न्हू तें इम्पॉर्टंट. अरे बरें जातलें न्ही. हे स्विमींग पूलवाले 900 रुपया घेता डे इन डे आउट पिकनीक करपाक. म्हारग सगळे. बंदारो आमचो बरो मरे गेलो बुचकाळी मारली फुकट. उदक भांगर डायमंड आनी गोल्ड हेजे एक रेट जावपाक आसा पळय. ये म्हाका सांग एक गोल्ड आनी भांगर सेपरेट सेपरेट सामके रवी बाप. हम तुम्हारे साथ है आगे बढ़ो आगे बढ़ो. 150 रुपया 160 रुपया 200 रुपया उदका बाटली. अरे 150 रुपयाची उदकाची बाटली पिवच्या परस बियर पिल्लेली बरी न्हू. अरे ड्रिंक वॉटर सेव वॉटर. एक मिनिट अमित शहाचे कितें तरी सांगता रवी नायक मातसो होल्ड कर. चड आसपाना रे 100 रुपया बी पडले आसतले उदकाचे बाटलीक. 850 रुपया उदकाची हिमालय बाटली. हें आयक हिमालय बाटली उदकाची 850 रुपया खंयच्यान हिमालयासूनच हाडलेली काय कितें. हे म्हापशा हरशीं उदक नासता ना रे. म्हाजे म्हापशाचे फ्रेंड बी म्हाका डायरेक्ट सांगता आयतारचो येवं नाका म्हणटा आमगेर उदक आनी लायट आसची ना म्हणटा. हो म्हापशाच्यान खंयचें उदक हाडलें म्हणटा. ते मरे रवी आराबांक करता पळय ते मरे इतले विलक्षण विक्षिप्त दिसता ना आयकपाक. कितें त्या आराबाचो जय जयकार करप. कितें उलयता रे रवी. उदका बदलाक म्हणून ऑयल मेळटली अशें म्हणून जाता रे केन्ना जावं शकता. जे आसा तें आसा ना तें ना सारकें आनी कितें आसा तें आसा ना तें ना. शेतकऱ्यांनी हे आता सध्या
हय आनी एक तर सुभाष बाब एक आमकां एक डॅम लागले वयर. हे झाले रवीचे भाशण सोबत येयला मागीर उलोवया. ओके ओके बाय बाय बाय. आतां बाब सुभाष शिरोडकरांचो उलयलो. सुभाष शिरोडकर उलयलो. सुभाष शिरोडकरान एक आमचे WRT आसा ते सकयल एक डॅम बांदूंक जाय. पात्रांव हे जे तुम्ही म्हणटा पळय न्ही उदक दिवपाची ऑयल घेवपाची ते कशी कितें कसली ऑयल गियर ऑयल इंजीन ऑयल हेअर ऑयल सनफ्लावर ऑयल कसली ऑयल कितें ते ऑयल सगळे तरेचे